अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंतल्या आयच्या भागा भितर तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान अशा कांय मानेस्तां कडेन ही भासाभास जांणी जिवना भितर संघर्श केला, आव्हानां पेल्ल्यांत आनी तांचेर जैत मेळयल्यांत. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. 7 नोव्हेंबर हो आमच्या भारत देशा भितर कॅन्सर जागृताय दीस म्हणून मनयतात 2014 साला सावन. आनी त्याच संदर्भांत कॅन्सर सारक्या दुयेंसा कडेन कशें तोंड दिवप त्या दुयेंसाक आनी तातूंतल्यान कशें भायर सरप ह्या विशयाचेर आयज आमी चर्चा करपा खातीर एका अशा व्यक्तिमत्वाक आपयला जांणी स्वता कॅन्सर ह्या दुयेंसा कडेन झूज दिला आनी तातूंतल्यान जैत मेळयला. स्वता एक लेखिका, अभिनेत्री आनीक लेखक, त्याच प्रमाणे गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या आंदोलनांनी सक्रिय सहभाग घेतिल्ली अशी एक शिक्षिका आमचे मदीं आसा, बाय प्रशांती तळपणकार. प्रशांती बाय, तुका आमच्या ह्या शो भितर नमस्कार आनी येवकार. आमी सद्याक फाटल्या दिसांनी कॅन्सर जागृताय दीस मनयलो आनी कॅन्सर दुयेंसाच्या बाबतींत आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना एके तरेचो समाजा मदीं, एके तरेचो घरा मदीं, परिवारा मदीं एक भंय असो आमकां सगळ्याक आनी तो साहजीक आसा. तुमकां जेन्ना तुमी ह्या दुयेंसा कडेन झुजल्यांत आनीक एक सगळ्यांक आदर्श दिसपा सारको अशे तरेन तुमी झुजल्यांत आनी तातूंत ताचेर जैत मेळयलां. तुमकां जेन्ना पयले खेपेक कळ्ळें की तुमकां हें दुयेंस आसा म्हणून, त्या वेळाचेर तुमची मनस्थिती कितें आशिल्ली? पयलीं म्हणजे म्हाका एक बारीकशें हें करपाक जाय, करेक्शन. जैत मेळयला अशें म्हणपाक शकना आमी, कारण सद्या हांव बरें आसा. कारण कॅन्सरा सारकी गजाल जी आसा, कॅन्सर हो वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून जाता. एक अनुवंशीक आसता जाका जेनेटीक म्हणटा, आनी दुसरें आसता तें प्रोजेस्टेरॉन आनी बाकीचें जें कितें आसा ताका लागून जाल्लें आसता. मागीर एक ट्रिपल नेगेटीव म्हणून आसा. सो म्हाका जो जाल्लो ताका जर हांव आतां सदांच काळजी घेना सारकी जाल्यार तो परत जावंक शकता. सो हांव अशें म्हणचें ना की हांवें ऑलरेडी जैत मेळयला. त्या पुरतें जें कितें आशिल्लें तेन्ना थंय संघर्श जालो, म्हजे सगळे पेशींनी म्हज्या आंगान संघर्श केलो आनी तातूंतल्यान हांव भायर सरलें आनी सद्या हांव खूब बरें आसा. मातसो बॅकग्रावंड असो की हांव हाजे पयलीं न्ही कॅन्सर, ज्या लोकांक कॅन्सर जाता अशे 2-3 म्हजे लागींच्या व्यक्तींक मदत केल्ली. हांव तांचे बरोबरच आशिल्लें. एक तर एक व्यक्ती जी आसा ताजे फूल हें पुराय छाती काडची पडिल्ली आनी ताज्या फूल ऑपरेशनाच्या वेळार हांव आशिल्लें. आनी तो सगळो जो प्रोसेस आसा, जो प्रकार आसा तो हांवें पळयल्लो. मागीर तशेंच आनी एक चल्या भुरग्याक जाल्लें, ताज्या वेळार हांव थंय आशिल्लें. सो कॅन्सर म्हणजे कितें आनी तें कशें कितें करपाक जाता हाजे बद्दल म्हाका कल्पना आशिल्ली. सो कोणाकय कॅन्सर जालो अशें म्हणटकच जो भंय दिसता न्ही आनी दिसता की चल जालो, हो म्हजो अंत, हो म्हजो शेवट, तशें दिसलें ना म्हाका. फक्त पयलो प्रश्न आयलो, अरे म्हाका हें कोणाकय जाता न्ही, म्हाका काय म्हणून. कारण हांव असलें मनीस की सिगार, सोरो हाजे बद्दल सामकें कडक, म्हणजे सोवळें. दुसरें जेवणा बाबतींत म्हणजे सामकें टायम टू टायम जेवप. हांव एथलीट आशिल्लें. सो म्हाका कॅन्सर जालो अशें म्हणजे हें पळय तुका दिसता न्ही की धक्को बसलो म्हाका. म्हज्या घोवाक, घरकाराक खूब त्रास जालो, कारण ताका तें शॉकिंग आशिल्लें. म्हणजे तो असो कॅन्सराच्या लोकां बरोबर नाशिल्लो. सो ताका आतां कितें. हांव ताका म्हणजे कळ्ळें तेन्ना आमी म्हळें राव सुशेगाद पळोवया, सगळे टेस्ट करुया. आनी दुसरो प्रश्न म्हज्या दोळ्या मुखार आयलो तो पयशे. कारण कॅन्सरा खातीर खूब पयशे वापरचे पडटा आनी तसो पयसो आमी करूंकच ना आयुश्यान. म्हणजे हांव टिचरींक तेन्ना त्या म्हणजे हालींच आमकां 6th पे बी तसो कितें हें नाशिल्लो. आमी घरूय घेतला. म्हजो घोव तर पत्रकारांचो पगार तसो व्हडलो आसना. सो तो प्रश्न हें जालो, ताका लागून हांव भिलें. सुदैवान आमच्या सगळे जे मित्र मंडळी आशिल्ले ते दोतोर, डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, डॉक्टर बोसुये,
मागीर इश्ट जालो तो आमचो मागीर डॉक्टर शेखर साळकर, डॉक्टर शिला गुप्ते तेणें पयलीं आयडेंटिफाय केलें ती, आनी डॉक्टर शर्मिला कोरेया सरदेसाय हे एक NGO चलयता स्वयंसेवी हें कॅन्सरा खातीरच, म्हणजे ते कॅन्सर पेशंट आसा तांकां सगळ्यो गजाली समजायता आनी मुखार कशें वचप हें सगळें सांगता. ताजी पार्टनरूय आसा बबिता अगरवाल म्हणून. सो पयलो म्हजो फोन हांवें ताका केलो. तांचें तें ऑर्गनायजेशन आसा मुस्कान म्हणून, आनी हांव सामकी अशी आमी दोगांय बावून गेल्लीं न्ही, ते ताजे कडेन उलयतकच आमी खरेंच तोंडार एक मुस्कान घेवन भायर सरलीं. आनी मागीर तो प्रोसेस सुरू जालो, म्हणजे पयलीं अल्ट्रासावंड करप, खंय कितें कशें करप, मागीर ऑपरेशन त्या करप. फूल प्रोसेसा भितर जो मेंटली स्ट्रॉंग रावपाचें आशिल्लें तें कशें साध्य केलें? एक म्हणजे म्हाका खंयच दिसलें ना की हांव मरतलें, सो तो भंयच नाशिल्लो. खूब म्हत्वाचो हें आसता की त्या वेळाचेर एक तो पॉझिटिव्ह रावप की कॅन्सर म्हणजे मरण न्ही हो हें. हय, तें म्हज्या मनानच नाशिल्लें न्ही, पण म्हाका संदेशाक खूब सांगचें पडलें. सो तो भंय नाशिल्लो. मागीर पयशांचें हांवें थोडें कितें आशिल्लें, इन्शुरन्स आशिल्लें, सो तोय मातसो भंय गेलो. सो तशें दुसरी आनी एक गजाल जाली की डॉक्टर बोसुयेन खूब बरे तरेन एक्सप्लेन केलें. मागीर जेन्ना आमी डॉक्टर शेखरा कडेन गेले, डॉक्टर शेखरान सांगलें की 25% आमच्या हातान आसा, 75% तुज्या हातान आसा, तूं एज अ पेशंट. आनी म्हाका दिसता म्हजी अशी वृत्ती आसा, ल्हानपणा पासून म्हजी ती वृत्ती की पडलें काय ना, उठप, धोपरां पुसप आनी परत उठून चलपाचो प्रयत्न करप. म्हाका दिसता त्या वृत्तीन म्हाका, म्हणजे म्हजें कशें आशिल्लें, म्हणजे टक हरशीं कशें आसता, पेशंट म्हणटकच बसून ओग्गी रावता न्ही, म्हजें तशें नाशिल्लें. हांवूच बसून सगळें कितें करप संदेशाक सांगतालें. आतां आमी अशें करुया मरे, तशें करुया मरे, चल पयलीं सगळ्या घरांतल्या लोकांक सांगूंक जाय, मागीर हांकां सांगूंक जाय, फ्रेंडांक सांगूंक जाय, कारण आमचे फ्रेंड मंडळी जी आसा ती घरूच, तांकां सांगूंक जाय कशें सांगपाचें, कितें सांगपाचें, कशें करपाचें, खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचपाचें. आनी तातूंत कितें जालें, सगळे डॉक्टर वळखता, आमी मातशीं एकमेकां, म्हणजे VIP सिंड्रोम कसो जालो. सो मातशें आमकां जें हें घेवपाक जाय आशिल्लें, निर्णय घेवंक जाय आशिल्लो, थंय वेळ जावंक लागलो. मागीर ऑस्कर तापलो म्हजेर. डॉक्टर ऑस्कर म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं तो VIP सिंड्रोम घेवन बसूं नाका, फट करून सगळें करून घे, डिसिजन घे, लेट करूं नाका म्हणून. दोन गजाली महत्वाच्यो प्रशांतीबाईन सांगता तुम्ही भितर की जशें डॉक्टर शेखर साळकारान तांकां सांगलें की 75% पेशंटाच्या हातांत आसता आनी हे 75% पेशंटाची मानसिकताय तयार करपाचें म्हाका दिसता सगळें जें आसा तें ताजे भोंवतणी जे वावुरपी घरांतले आसतात, शेजारी इश्ट जे आसतात तांचे कडेन बरेंच महत्वाचें आसता. आनी दुसरें प्रशांतीबाईन जेन्ना सांगलें डॉक्टर ऑस्कराचे रेफरन्स घेवन की कांय निर्णय हे फटाफट घेवपाचे आसतात अशे तरेच्या दुयेंसां मदीं. प्रशांती डॉक्टर वैद्य म्हणून आसात, ही इज इन UK. म्हाका पयलें नांव आतां हांव विसरलें. डॉक्टर शरद वैद्याचो चलो, ही इज कॅन्सर स्पेशलिस्ट, ताणेंय आमकां खूब मदत केली. डॉक्टर बबिता प्रभुदेसाय आनी डॉक्टर राजेश धुमेन ही नांवां दिल्लीं म्हाका. सो म्हाका न्ही खूब, आय ऑलवेज बिलीव की इन्फॉर्मेशन इज पावर, आनी म्हाका योग्य इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान म्हाका बळगें आयलें. कित्याक खूब वेळा कितें जाता, इंटरनेटाचेर पळोवपाचें आसता आनी इंटरनेटाचेर तुका कितें, सो आमी घरान निर्णयच घेतिल्लो सगळ्यांनी, इंटरनेट म्हणटा तें पळोवप ना, खरी कितें म्हायती आसा ती घेवप आनी त्या बळग्याचेर मुखार वचप. नॉर्मली आमी प्रशांतीबाई पळयतात की अशे तरेचें दुयेंस जर कोणाकय जालें जाल्यार पयलीं तागेले शेजारी आनी तागेले जे लागींचे आसात ते ताका आनीक भिवयतात आनीक ताका सामके गळसणावन उडयतात. अशा वेळाचेर तुमी कांय डॉक्टरांचो उल्लेख केलो, फॅमिली मेंबर्सांचो उल्लेख केलो. सो फॅमिली आसत किंवा इश्ट परिवार आसत किंवा डॉक्टर जे तुमकां ट्रीट करतात तांचो सपोर्ट कितलो गरजेचो आसता? खूब खूब म्हणजे खूब. आनी म्हाका म्हज्या सुदैवान म्हजी फामील जी आशिल्ली ती सामकी, इश्ट मंडळी तर ती सगळी भिल्लीं, पूण त्याच बरोबर प्रत्येक जाण आमी कशी मदत करूंक शकतलीं. कोण म्हणपाक लागलो पयशांची मदत जाय आमी दिता, पयशेच घेवन आयिल्ले म्हजे थोडे मित्र. मागीर निष्ठा देसाय आनी नेहा कामत ह्या दोगांनी म्हाका एक लिंक धाडली वेबसायटाची, दोगांनी सेम लिंक धाडली, navyyanetwork.com म्हणून. आनी त्या लिंकार ताणें म्हळें तूं कितें फायंड आवट कर, पळयल्यार ताजेर सेकेंड ओपिनियन मेळटा.
मागीर हांवें परत हळू ऑस्कराक विचारलें हांव म्हळें कितें करूं रे म्हणल्यार दिस इज युअर बॉडी अँड यू हॅव एवरी रायट टू टेक सेकंड ओपिनियन. आपल्या बॉडी कडेन आपल्यान निर्णय घेवप हें एक म्हज्या खातीर सामकें अशें धारणा जाली की कितें सांगलां डॉक्टर ऑस्करान तें बरोबर. सो हांवें थंय घालें म्हजो रिपोर्ट सगळे जे आयिल्ले ते घाले वेबसायटीचेर आनी मागीर म्हाकाच मातशें निराश दिसलें. म्हणजे तेन्नाच कोण तरी शेजारी येवन मेळून त्या थोड्या शेजाऱ्यांनी आनी थोडे हांव आतां तांकां फ्रेंड म्हणना पण त्या वेळार ते फ्रेंड म्हणून आशिल्लीं त्या लोकांनी पळय म्हाका त्रास केला एकट्यान सारकें. तर म्हणजे अशें ड्रामा करून रोडून आतां तुजें कितें जातलें. आनी म्हजो असो हें आशिल्लो आनी डॉक्टरांनी म्हाका सांगिल्लें तूं किमो घे आनी तूं कॉलेजीन वच शिकोवंक 2 दीस घरा राव आनी शिकोवंक वच. तूं कॉलेजीन येतलें आनी मागीर लोक सगळे तुका अशें काकूट करतले चुरचुरे करतले आनी म्हज्यान तर कशेंच तूं वचूं नाका. अरे सायबा म्हाका तेन्ना लक्षांत आयलें की लोक एकाद्रे म्हणजे चुरचुरे करत आनी म्हाका खूब वायट दिसलें आनी हांव डावन जालें. आनी खूब म्हणजे आतां कितें जातलें कशें जातलें अशें जातलें करून मागीर कोण कोण येवन न्ही आपल्या घरान आपल्यान कितें हें केल्लें म्हणजे आपल्यान खंयच्या खंयच्या पेशंटाक पळयलां आनी कशें कितें वायट जावंक शकता आनी कशें हें भयानक कशें तें ओकाऱ्याचेर ओकारे येता हें सगळें आयकून डावन जालें हांव सामकें की आतां कशें जातलें म्हजें काय म्हणून. सो म्हणजे एक आनी हांवें ताजेर आतां एक हायसे हेंच केला मॉनोलॉग केला की कितें जालें तें. सो डावन जालें आनी हांवें अर्देच सोडलें ते वेबसायटीचेर कितें मॅसेज घालताले ते. सो आमकां फोन आयलो तांचो फोन आयलो हांवें म्हजोच नंबर दिल्लो फोन घेतलो. आपूण म्हणपाक लागलो नव्या नॅटवर्कांतल्यान हांवें करता आपूण पेशंट एडवोकेट आनी तुवें तुमच्या पेशंटान म्हणपाक लागलो अमकें अमकें घातलां पण कंप्लीट प्रोसेस करूंक ना प्रोसेस करूंक कळना. हांवें ना तशें कांय ना म्हाका म्हटलें मातशें डावन दिसलें. तूं कोण उलयता म्हटलें हांव पेशंट उलयतां. कितें काय म्हणपाक लागलो पेशंटूच उलयता म्हटलें हय हांव पेशंटूच उलयतां. आनी तो म्हणपाक लागलो तुजो रिपोर्ट धाड आमी पळयता. सो हांव बेजारूच उलयलें ना हांव अशें तशें लोक अशें उलयता तशें उलयता नाका म्हाका तें कांय करूंक म्हणून. मागीर संदेशान फोन घेतलो तो संदेशा कडेन 1.5 वर उलयलो आनी ताणें सांगलें रिपोर्ट धाड. रिपोर्ट आमी अपलोड केले 3 दिसांनी ताणें आमकां पयलो हें दितात ते पयलो रिपोर्ट दिलो आनी ताणें सांगलें की तुमच्या डॉक्टरांनी जें जें कितें सांगलां तितलेंय बरोबर आसा म्हणून आनी यू गो अहेड वीथ द प्रोसेस. मागीर कितें जालें आनीक 2 दिसांनी तांचो आनी एक रिपोर्ट आयलो आनी ते म्हणपाक लागले ना कांय जे हें केलां एनालिसीस आसा तें सारकें ना आनी जें डॉक्टर वैद्यानय सांगिल्लें तें परत कर म्हणून. तें परत करपाक लायलें आनी तें परत करतकच मागीर ताणें सांगलें की तुमकां पयलीं ताणें म्हाका कितें सांगिल्लें किमो घेवपाची गरज ना म्हणून म्हणलें किमो घे म्हणून. सो मागीर प्रोसेस सुरू जालो. प्रशांती बाय तुम्ही सांगलें की सगळ्या हातूंत भितर जी पॉझिटिव्हिटी गरजेची जाय आशिल्ली ती मदीं एखादो आडवाद सोडले जाल्यार तुमी पुरायपणान ती दवरली निमाणे तुमच्या ट्रिटमेंट पर्यंत आनी ताजो संबंद हांव लायता की तुमी सांगलें भुरगेपणांत तुमी पडलीं जर जायत जाल्यार दोपरां परत निवळ केली लागलीं खेळपाक म्हणून. तुमी प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियना भितर काम केलां. ना हाजेर म्हाका आनी एक गजाल सांगूंक जाय फक्त तेंच ना ताजे नंतर कितें जालें हांवें एक थेरपी केल्या ताका कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणटा CBT आनी तातूंत तुका सगळे म्हणजे आमचे विचार करपाच्या पद्दतीन चुको कितल्यो आसा 10 पद्दतीच्यो चुको सांगता तो डॉक्टर डेव्हिड बर्न्स म्हणून आसा तो 10 पद्दतीच्यो चुको सांगता. सो त्या चुकांतल्यान आपल्यान कशी आपली नदर निवळ करची सो तें म्हजे कडेन आशिल्लें आनी ताका लागून कितें जालें हांवें ताजेर आनी एक हें डिवेलप केली म्हजीच. हांवें अजून ती म्हणजे अशें स्टुडंटांक बी ती हांव अप्लाय करतां पण अशी जनसमाजान हांवें केन्ना हें करूंक ना. हांव म्हाकाच म्हजेरच प्रयोग करतां. ताणें म्हाका हेल्प केलो म्हणजे कितें हें वायट गजाल मुखार आयली न्ही बरें ह्या वायट गजालीक आनीक बऱ्यो गजाली कितें आसूंक शकता. कारण खूब वेळा कितें जाता हांवें पळयलां की कॅन्सर जालो न्ही की भुरग्यांक सांगनात लिपोवन दवरतात. आमी तशें करूंक ना. आमी आमच्या भुरग्यांक बसयलें आनी फॅमिलींतल्याय भुरग्यांक बसयलें आनी अशें 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 जालां आनी
हांव मरचें ना हें पयली गजाल सांगली. सो तांचोय म्हाका सपोर्ट जालो आनी म्हज्या दोनूय भुरग्यांनी ज्या पद्दतीन आमकां घरान हेल्प केली. हांवें म्हळें ह्या भुरग्यांक संकट आयलें जाल्यार ही कितें कितें करूंक शकता ती तांक म्हाका तेन्ना कळ्ळी. सो वायटांतल्यान बऱ्यो गजाली खुबश्यो जाल्यो. म्हणजे व्यायाम सारको करप, मागीर जेवण सारकें जेवप, मागीर पयलीं हांव मातशें पिरपिरेशें आशिल्लें. ह्युमर म्हणजे खंयच्याय गजाली कडेन हांसप कशें वा ताजे एक खंयच्याय वायट गजालीक बरी तें पळोवन कशें हें घेवप, दिलदारपणा कसो तो सगळो हांव शिकलें. म्हाका बेसिकली विचारपाचें आशिल्लें तें प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियना भितर तुमी जेन्ना आशिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता हार्डली तुमची पिराय आसतली 15-16 वर्सांची. सो ती पळय एक करेज गट्स जे लागतात व्यक्तिमत्वा भितर ते त्या वेळाचेर आशिल्ले. सो त्या वेळा वेलो अनुभव थोडेशे, कारण त्या वेळा वेले 50% टिकेट हेजिटेशन, वडितला ट्रस्ट फी हेजिटेशन, मार्क्स स्कॅन्डल, हातूंत भितर जी कांय नांव आजूय घेतात तितले वर्सांनी तातूंत भितर एक प्रशांती तळपणकर हें नांव आसताच. हां, पण हांव ते बस फेर हायकान बी नाशिल्लें. हांव बस फेर होडितालान हांव आशिल्लें. म्हणजे हांव खूब म्हणजे म्हाका दिसता 1984 हांव आयलें. सो ताज्या पयलीं हांव ना. सो लोक ओगीच कितेंय म्हणटा पूण तशें कांय हें ना. थंय आमचें प्रॅक्टिकल काम जातालें न्ही. म्हणजे आतां कशें जाता वॉट्सॅपाचेर बी सगळें थियोरेटिकल येता आनी वॉट्सॅपाचेर आमी झगडीं करता. थंय तशें नाशिल्लें. आमी रस्त्यार वचून झगडटालीं न्ही. ताजे नंतर आतां पर्यंत टिचिंगाचे बरोबरच तुम्ही लेखन केलां, तुम्ही चित्रपटांत अभिनय केला, कितलेशाच कोंकणी चित्रपटांनी तुम्ही नाटकांनी अभिनय केला. सो हे सगळें कशें सांबाळटात? ह्या सगळ्या कडेन पळयतना न्ही खूब जाण म्हणटात, म्हणजे एक सहज कमेंट येता, तूं फेमस, तुजे कडेन ग्लॅमर आसा. आनी म्हाका अजाप दिसता. अजाप इतल्याच खातीर दिसता की हांवें जें कितें केलां आतां पर्यंत, प्रोग्रेसीव स्टुडंट संघर्श जो केलो वा शिकोवपाक गेलें वा नाटकांनी हातून केलें वा कोंकणीच्या हातून मळार आसा हांव, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो म्हाका जाय म्हणून हांव करतां. दीस इज पार्ट ऑफ माय लायफ. खूब जाण म्हणटात की कितलो त्याग करप. म्हाका म्हजे खातीर हो त्याग न्ही, हें म्हजें जगप, हें म्हजे जिणेचो भाग. आनी जेन्ना तूं हो जिणेचो भाग म्हणून पळयता आनी तूं कितेंय करता न्ही, तातूंत तुजें पॅशन आसता, तूं मुखार वता, तातूंत मागीर तूं फेमस जाता, तातूंत मागीर तुजें नांव जाता. आय फील दीज आर सायड इफेक्ट्स. फेमस जावप, पयसो येवप आनी कितें. तुवें कश्ट करीत रावंक जाय इन वॉट यू बिलीव इन, अँड दॅट इज वॉट आय हॅव डन. आय बिलीवड इन ऑल दीस. आतां हांवें सिनेमांत सुद्दां जें केल्या ते पळयत जाल्यार सगळे सोशल कॉजाचेच केले. केन्नाच अशें करूंक ना की अशें बाकीच्या हातून वचूंक ना. सोशल कॉजाचे जे आसा, म्हणजे गोंयची फिल्मां ती हिंदी बिंदी आसा ते मातशें तांकां कोण मेळना जाल्यार आपयतात ती वेगळें. बट अदरवायज म्हाका दिसता की हांव स्वता कडेन प्रामाणीक रावन म्हाका हे प्रयोग वेगळे वेगळे करपाक जाय त्या म्हणून तातूंतल्यान मुखार गेलें. सो PSU ऑल्सो वॉज अ प्रयोग म्हज्या खातीर. कॅन्सर ट्रिटमेंट काळांतले वायट अनुभव कितें आसा? वायट अनुभव खूब आसा ते आनी तांचे बद्दल हांव उलयना. पण एक म्हणजे कशें आसा, खुबशे लोक आसताले न्ही ते अशे चलून येताना हांव जर दिश्टी पडलें न्ही ते टर्न मारताले आनी वताले. आनी सामके लागींचे मनीस जांचे म्हजे आनी तांचे इतलें लागींपण आसा की केन्ना तांकां मदत जाय तेन्ना हांवें केल्या, म्हाका मदत जाय तेन्ना तांणी केल्या. हे असले लोक जेन्ना करताले खूब वायट दिसतालें. मागीर खूब जाणां फोन करून रडून दाखयतालीं आनी कितें करूंक शकता आनी कितें जाता हें तुज्या बाबतीन. आनी एकट्यान येवन तर म्हाका घरा कडेन सांगलें, आतां हाज्या नंतर तुजें लायफ काबार, तूं जगलें जाल्यार तूं रिजायन जा, तूं आनी त्या कॉलेजीन वचून शिकोवपाक शकचें ना. आनी एकट्यान अशें म्हणजे आतां हांव हाजे बद्दल उलयतां न्ही, म्हाका इनफॅक्ट म्हणजे तुवें आपयलें म्हणून हांव आयलें, ना जाल्यार हांवें थारायल्लें हाज्या नंतर कॅन्सराचेर उलोवप ना. कारण खूब जाणांक कितें दिसता जाणा की कॅन्सराच्या हाजो हांव खूब कितें बावू करतां आनी लोकां कडल्यान सिंपती घेता म्हणून, म्हणजे लोकांनी म्हाका बरें म्हणचें अशें म्हणून हांव कॅन्सरा बद्दल उलयत रावतां. हें सगळें अशें उलयतकच वायट दिसता, खूब वायट दिसता. आनी एकट्यान म्हळें खंय ताका कॅन्सर बिन्सर कांयच जावंक ना,
ताका ती कितें कितें अवॉर्ड मेळपाक जाय आशिल्ली म्हणून ताणें नाटकां केली. सो खूब दुखता. म्हणजे बरें हांव तें तितल्या पुरतें हांसता, हें सत्य न्ही म्हणून तें व्हडलें हें जायना, पण दुखता. ऑफकोर्स दुखता की अरे ही कितें मनीसपण आसा काय ना तुमकां अशें दिसता. जशें प्रशांतीबाई तुवें सांगलें की तुवें आपयला म्हणून आयलें, हांवें आपयला म्हणून, आनी जेन्ना हांवें ठरयलें की नोव्हेंबर 7 हो हें सादून एखाद्या अशा अवेरनेसाचेरच एक शो करतलो म्हणून, तेन्ना पयलें नांव आयलें तें तुजेंच आयलें. कित्याक? कारण तूं एक आदर्श तरणाट्या मदीं, आनीक लोकांनी कितें म्हणून तशें म्हणपी आसतले 4-5 लोक आसतले, पण रेस्ट 95% जे लोक आसात तांकां खबर आसा वॉट प्रशांती इज. प्रशांतीक शॉर्टकट्स गरजेचे ना. कितें अवॉर्ड मेळयतले जाल्यार किंवा सिंपती मेळयतले जाल्यार, आनी सिंपती मेळोवप तुगेले स्वभावा भितरच ना. आमी वळखता तितले वर्सां. ना हांव सिंपती मानच ना, हांव मानता तें एम्पथी. एक्झॅक्टली. समभाव हो जाय न्ही, समभाव जाय, कोणाची दया नाकाच. कॅन्सर ट्रिटमेंटा खातीर ज्यो सुविधा जाय त्यो गोंया भितर आसात? आसा, आतां आसा. पयलीं कितें आशिल्लें, जेन्ना हांव म्हणजे म्हाका जालो तो 2017 तेन्ना म्हजें पयलें हें आशिल्लें, चॉयस आशिल्लो की हांव GMCन वतलें. कारण GMCन कितें आसा, हांवें पेशंटांक व्हेल्लें न्ही, आनी इतलें हांवें थंय केलें आनी हांव प्रायवेटान कशें वचूं, दुसरो भंय आशिल्लो म्हजे कडेन पयशे ना. सो पूण जेन्ना आमी GMCन गेलीं तेन्ना एक कितें तरी एक हें आशिल्लें, तें वखद GMCन एकाद्रें मेळत ना मेळत अशें आशिल्लें. सो मागीर त्याच डॉक्टरांनी सांगलें की तूं प्रायवेट वच, आनी म्हणून नाजाल्यार म्हजी डेट बीट सगळी किमोची थारायल्ली सगळें. सो म्हणून मागीर आमी, आनी त्या वेळार मातशें हायजीन प्रॉब्लम बी आशिल्लो GMCन. आतां सुदैवान कितें जाला की कॅन्सराचो जो वॉर्ड आसा, ओके, तो वॉर्ड खूबच बरो आसा. आनी डॉक्टर अनुपमा बोरकर ते सामकी समर्थपणान, आनी ते म्हणजे अशें, म्हणजे हांव केन्ना केन्ना म्हाका मनान दिसता की कोंबी बी पळय आसता की आपल्या पिलांक जपता, तशी ती आपल्या पेशंटांक, हांवें स्वता पळयलां, तशी ती जपता. पॅन्डेमिकाच्या वेळार तर तिका दिसलें की आपल्या वॉर्डाच्या कुशीक आनीक पॅन्डेमीक हाजे पेशंट येतात, कोविडाचे पेशंट, ती थंयच्यान काडून आनीक खंय वताली. सामकी सिन्सियर आनी खूब बऱ्या पद्दतीन. पूण फक्त गव्हर्मेंट हें ना, मणिपालांनी सारक्यो बऱ्यो सुविधा आसा, हातून हेल्थवेनूय सुविधा आसा. अश्यो खुबशीं हॉस्पिटलां आसा जंय सुविधा आसा, आनी सरकारांनी आतां हें दिलां न्ही, आर्थीक मदत दिता. प्रशांतीबाई, तुमचो जो वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर काम आसा तातूंत भितरच एक बायलांचे अधिकार, योग्य अधिकार तांकां मेळपाकच जाय अशे तरेचो वावर तुमचो कितले वर्सां सावन आसा. प्रस्न मातसो वेगळे तरेन विचारता. संदेश प्रभुदेसायाच्या घरकान्नीचें नांव प्रशांती तळपणकर कित्याक? कारण ते म्हजें नांव न्ही. ना कितें ना, बेसिकली म्हाका विचारपाचें आसता अधिकार बायलांचे, तांचे अस्तित्व. ना, अधिकार आनी अस्तित्व अशेंय ना म्हणचें ना हांव, तें म्हजें नांव न्ही. आतां आमच्या लग्नाक 32 वर्सां जालीं, 32. कितें फरक पडला की हांवें म्हजें नांव दवरलें म्हणून? कारण कोण मेळटा तें तांकां खबर आसा हांव संदेशाची बायल म्हणून, वा ताका मेळटा तेन्नाय लोकांक खबर आसा की हांव तो म्हजो घोव म्हणून. हांव गेलें जाल्यार कोणूय विचारता संदेश खंय गो, तो मेळ्ळा प्रशांती कित्याक येवंक ना. सो कितें कांय व्हडलो फरक. आनी सुदैवान आमचो कायदोच असो आसा जे खूब जाणांक खबर ना की तूं जेन्ना लग्न रजिस्टर करूंक वता थंय तुवें तुजें नांव बरयल्यार जाता. आनी आतां खुबशीं भुरग्यांक करतात. इनफॅक्ट त्याच खातीर हांव प्रस्न मुद्दाम विचारिल्लो आनी वेगळे तरेन विचारिल्लो. तो इतल्याच खातीर विचारिल्लो की आयज ही पद्दत आयल्या आनी बायलांक दिसपाक लागलां की हांव म्हजी आयडेंटिटी कित्याक विरगळोवन उडोवं लग्न जाले उपरांत. पूण ज्या वेळाचेर प्रशांतीबाईचें लग्न जाल्लें त्या वेळाचेर अशे तरेची हें सपासप कोण घेनाशिल्लो निर्णय. आनी तो जो एक आत्मसन्मान आसा एक बायल मनीस म्हणून, एक कस्तुरी म्हणून, तो मेळपाकच जाय आनी तो अशे तरेच्या देखींतल्यान मेळटा अश्यो सोबोवचे पयलीं. पण म्हाका आनी एक गजाल सांगूंक जाय. हें हांव धाडस दाखोवचें नाशिल्लें, संदेशान दाखोवंक नाशिल्लें जाल्यार. आमच्या पयलीं सगळ्यान पयलीं गोंयान केलां तें भारती बांदोडकरान. ताणें आपलें नांव चेंज करूंक नासलें. मागीर माधवी नंतर हांव. पण हांव मातशें अनमनतालें कित्याक आमी एक म्हणजे वैदीक पद्दतीन लग्न करूं नाशिल्लें. आमी फक्त रजिस्टर्ड लग्न केल्लें. सो हांव भितालें लोक कितें म्हणटलो, हें करतलें, मंगळसूत्र घालचें ना, मागीर लोक कितें म्हणटलो, अशें सगळें कितें कितें आशिल्लें. सो नांव बदलू रे, संदेश ना, कांयच गरज ना, कित्याक बदलूंक जाय तुका. सो ताणें तें म्हणजे तो म्हज्या फाटल्यान खंबीरपणान रावलो.
म्हणून म्हजे कडेन तें जमलें ना जाल्यार जमचें ना. हो शो सोंपोवचे पयलीं एक लास्ट संदेश कॅन्सर पिडेस्तांक आनी ताच्या घरच्यांक म्हणजे कशे तरेन स्विकारचें हें सगळें आनी आव्हान अपेलचें. हांव मातशें मुखार वचून आनी एक गजाल म्हणन की संदेश हो फक्त कॅन्सर पिडेस्तांक वा तांच्या घरच्यांक न्ही, दोतोरांक आनी लोकांकूय बी की हो कॅन्सर जो जाता ताका वेगळी वेगळी कारणां आसा, पण आमचे पेशी वायट जातात आनी तो जाता. ताजे कडेन तुमी स्टिग्मा म्हणून पळोवं नाका, लिपोव नाका. हाका दुयेंसां आतां दुयेंसाचेर वखदां खूब आसा आनी आमी जर बऱ्या भशेन जर ह्या दुयेंसा कडेन पळयलें म्हणजे ताप येता वा मलेरिया जाता, ह्या सगळ्या दुयेंसां कडेन आमी कशी सकस नदरेन पळयता तशें कॅन्सरा कडेन पळोवपाक जाय. डॉक्टरांनी खूब मदत करूंक जाय, डॉक्टरांनी भिवोवपाक जायना. हांवें खूब पळयल्या, आयकलां स्टोरी की दोतोरच पयलीं भिवयता. सो दोतोरांनी मातशी आपुलकी दाखोवपाक जाय, समभाव दाखोवपाक जाय आनी लोकांनी कशें करूंक जाय म्हणजे हें कितें तरी वेगळें, नदर चुकोवप ना आनी कोणाच्यो काणयो येवन वचून सांगून धीर दिवच्या परस धीर खेस नाकात सकल. हें करत जाल्यार खूब बरें जातलें. आयज ही भासाभास प्रशांतीबाई तुमच्या सांगातान खूबच बरी जाली आनीक एक जागृताय तयार जावपाक जाय, एक पॉझिटिव्हिटी येवपाक जाय, ती म्हजे नदरेंतल्यान ती येवपाक पावतली. ह्या हातूंतल्यान थोडोसो आमी एक बारीकसो यत्न केला तो फळादीक जातलो हाची म्हाका खात्री आसा. तुमी आमच्या ह्या शो भितर आयलीं आनीक आमचे कडेन उक्तेपणान ह्या विशयाचेर भासाभास केली म्हणून तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं.